इश्यूज ऑफ पोरये कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी लोकांनी जे म्हाका इतले भरघोस मतांनी निवडून हाडला तांचे इश्यूज हांगा एड्रेस करपा खातीर आसा आनी लुकींग फॉवर्ड. Ma'am, what are the challenges you feel as a new MLA, first time? Yeah, because there's a lot of responsibility. नाही इतले हिस्ट्री क्रिएट केले आमच्या लोकांनी, इतले लोकांनी 14,000 people, 18,000 people have voted, 14,000 लीड मेळ्ळ्या. सो इतले लोकांची अपेक्षा आसा. सो आय हॅव टू दे हॅव सो मच डेवलपमेंट, so many jobs, so much all this. So I'm looking forward to doing it, and I'm sure that in the next 5 years I will do it. मॅडम सध्या आनी इशू जो वाडटा तुमचे गॅस सिलिंडराचे प्रायस बीन वाडल्या, कॉमन लोक आसा बायलां बी तांकां त्रास जाता. सो ताजेर तुमी कितें? म्हणून आमच्या सरकारान 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचें ठरयलां. ते ऑलरेडी काल कॅबिनेटान पास जालां. सो दॅट इज द फर्स्ट मूव. आणि स्लोली ऑल दीज थिंग्स आपुणूच म्हाका दिसता प्रायस जे पेट्रोलाचे आसा जें आसा आपुणूच इट्स बिकॉज ऑफ तुमकां खबर आसा रशिया कितें चल्लां तें. सो यू कॅन ब्लेम आवर पार्टी ना फॉर दॅट. इट्स वर्ल्ड ओवर. बिकॉज ऑफ दॅट वॉट इज हॅपनिंग वर्ल्ड ओवर प्रायसीस आर गोईंग अप. पेट्रोल म्हणा डिझल म्हणा. सो ताजे खातीर हे सगळे इश्यूज आसा.